कळसा बंडुरा प्रकल्पातल्या कर्नाटकान म्हादयचे उदक घुंवडायलां. कर्नाटकान जे उदक घुंवडावन व्हेलां ताची एकठांय पळोवणी करपाची मागणी गोंय सरकारान इंटरलॉकेटरी अर्जा वरवीं केल्ली. मात पळोवणी आजून मेरेन जाल्ली ना अशें गोंयचो पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार म्हणटा. म्हादय प्रश्नाचेर सर्वोच्च न्यायालयांत फुडली सुनावणी आतां थेट ऑगस्टांत जातली. मात सोमारा प्रवाहाची बसका जावपाची आसा. त्या बसकेंत लेगीत हाचे बाबतींत अजेंडात कांयच नमूद केल्लें ना. कर्नाटक वेगवेगळ्या मार्गान म्हादयचें उदक मलप्रभेत व्हरपाक नेटान यत्न करता आनी तांकां येसूय मेळटा. काँग्रेसीन म्हाका म्हत्वाची पदां दिलीं, मात आपणे लेगीत पक्षा खातीर खंयच उणें काम केल्लें ना. म्हजो काँग्रेसी वांगडा आतां कांयच संबंद ना. आपणे पक्षाचो वांगडी पदाचो तशेंच आमदार पदाचो राजिनामो दिला. म्हजी काँग्रेस पक्षा विशीं कांयच तक्रार ना. हांव काँग्रेसीच्या हेर आनी खंयच्याच आमदारांच्या संपर्कांत ना. तशेंच सध्या तरी म्हजी खंयच्याच पक्षा वांगडा चर्चा उलोवप सुरू ना अशें अशोक चव्हाण हांणी म्हटिल्लें आसा. काँग्रेस पक्षाक राजिनामो दिल्या उपरांत अशोक चव्हाण हाणें ही प्रतिक्रिया दिल्या. सोमारा दनपारा गोवा वेला भिरांकूळ अपघात जालो. चारचाकीन एका पिकअपीक जोरान धपको दिलो. ह्या अपघातांत चारचाकीचें बरेंच लुकसाण जालां, जाल्यार चालक जो आसा तो गंभीर जखमी जाला. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केलो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. हो अपघात सोमारा दनपारा गोवा वेल्ला हांगासर जालो. चारचाकीन एका पिकअपीक जोरान धपको दिलो. ह्या अपघातांत चारचाकीचें बरेंच लुकसाण जालेलें आसा. फोर व्हिलर बरीच डॅमेज जालेली आसा, जाल्यार चालक जो आशिल्लो ड्रायव्हर तो गंभीर जखमी जाला. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केलो. तशेंच ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. मडगांवच्या उपनगराध्यक्ष पदा खातीर 3 अर्ज दाखल जाल्यात आनी तिनूय अर्ज नगरसेवक बबिता नायक हिणें भरल्यात. उपनगराध्यक्ष पदा खातीर मंगळारा वेंचणूक जावपाची आसा अशी माहिती मडगांव पालिकेचे मुख्य अधिकारी गौरीश शंखवाळकर हांणी दिली. उपनगराध्यक्ष कोण हे मंगळारा थारतले. कारापूर पंचायत वाठारांतल्या विठ्ठलापूर रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान उदक भायर व्हांवपाक लागलें. आयतारा रातीं ही पायपलायन फुटिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. सोमारा सकाळ मेरेन हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली. देखून बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. हजारांनी लिटर उदक हे व्हांवून पिड्ड्यार जालें. ही घडणूक कारापूर पंचायत वाठारांतल्या विठ्ठलापूर रस्त्या कुशीक घडली. उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान उदक भायर व्हांवपाक लागलें. आयतारा ही घडणूक घडली. सोमारा सकाळ मेरेन हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली. देखून बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केली.
भारताची कूटनीती यशस्वी थारल्या. कतारांत फाशीची शिक्षा दिल्ल्या 8 निवृत्त नौदळ अधिकाऱ्यांची सुटका जाल्या. भारता खातीर हे एक व्हडलें डिप्लोमॅटीक जैत जावन आसा. कतारान भारताच्या निवृत्त नौदळ अधिकाऱ्यांक फाशीची शिक्षा दिल्ली. उपरांत भारताच्या हस्तक्षेपाक लागून तांची फाशी रद्द करून तांकां मरासर बंदखणीची ख्यास्त दिल्ली. पूण भारताच्या डिप्लोमॅटीक फावराक लागून कतारान ह्या 8 सैनिकांची सुटका केल्या. कतारांतल्यान सुटका जाल्या उपरांत हे 8 निवृत्त नौदळ अधिकारी भारतांत परत आयल्यात. सोमारा मडगांव नगरपालिकेची खाशेली बसका जाली. ह्या बसकेत वेगवेगळे प्रस्ताव मांडले. मुखेल मुद्दो म्हटल्यार मडगांव ते फातोर्डा वाठारांतल्या घरांनी वचून कोयर उखलपाक 6.73 कोटीची निविदा मंजूर केला, अशें मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगले. कांय दिसा पयलीं विधानसभेत मडगांवच्या कोयराचेर आनी बायोमिथिएशन प्रकल्पाचेर चर्चा जाली. मोल्याच्यान फोंड्या वचपी प्रवाशी बशीक केरये खांडेपारा हांगासर अपघात जालो. टायरा कडली पट्टी सुटिल्ल्यान ड्रायव्हराचो बशी वयलो ताबो गेलो आनी बस डिवायडराचेर चडली. ह्या अपघातांत देवादेन कोणाकूच मार लागूंक ना. टायराची पट्टी सुटिल्ल्यान ड्रायव्हराचो ताबो सुटलो आनी ही बस डिवायडराचेर चडली. ही घडणूक घडली केरये खांडेपारा हांगासर. मोल्याच्यान फोंड्या वचपी प्रवाशी बशीक केरये खांडेपारा हांगासर अपघात जालो. टायरा कडली जी पट्टी आसता ती तुटिल्ल्यान ड्रायव्हराचो बशी वयलो ताबो गेलो आनी ही बस थेट डिवायडराचेर चडली. ह्या अपघातांत देवादेन कोणाकूच मार लागूंक ना. बहुमत चांचणींतल्या नितीश कुमार हांच्या नेतृत्वा खाला जनता दल आनी NDAक स्पश्ट बहुमत मेळ्ळें. बहुमत सिद्ध करपा खातीर 122 आमदारांची आवश्यकता आशिल्ली. नितीश कुमार हांकां 129 आमदारांचें समर्थन मेळिल्लें आसा. ताका लागून बिहारांतल्या नितीश कुमार हांच्या सरकाराचेर शिक्कामोर्तब जाल्लो आसा. भाजपाचे 3 आमदार भागीरथी देवी, रश्मी वर्मा आनी मिश्री लाल हे विधानसभेत येवंक नाशिल्ले. ताका लागून वेगवेगळ्या चर्चांक थंय सुरवात जाल्ली. विधानसभा अध्यक्षांक हटोवपा खातीर प्रस्ताव मुखार दवरिल्लो. त्या उपरांत अध्यक्षांक पदा वयल्यान काडपाक आयले. सगळे आमदार एकजूट आशिल्ल्याचो दावो नितीश कुमार हांच्यांनी ह्या पयलींच केल्लो. आमदारांक एकत्र घेवन वचपा खातीर सगळे प्रयत्न जाल्ले. सांताक्रूज वाठारांतल्या बोंडवेल तळ्याची पळोवणी करतले. तशेंच तळ्याच्या सुरक्षेच्या दृश्टीन तळ्याच्या गेटीचेर केज घालून ताका लॉक मारपाचें आश्वासन उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिलां. सांताक्रूजचो आमदार रुदोल्फान ह्या विशीं विधानसभेत हो प्रश्न विचारिल्लो.
बायलां आयच्या युगात फक्त घरचीच कामां न्हय तर दर एका क्षेत्रात फुडें सरतना दिश्टी पडटात। ज्येष्ठ नागरीक जावन लेगीत वेर्लेच्या एका बायलेन 70 वर्सां पिरायेचेर चारचाकी चलोवपाचो निर्णय घेतलो। ह्या ताच्या निर्णयाक घरच्यांचो तशेंच गांवच्या लोकांचोय तिका तेंको आसा। वेर्ल्या सारकिल्ल्या ग्रामीण वाठारांत बसीची सोय सारकी ना, अशा वेळार बाजारांत दोतोरा कडेन वचपाक गाडयांचोच आदार घेवचो पडटा। घरांत गाडी आसा पूण चलोवपी कोण ना म्हणून तिणें गाडी शिकपाचो स्वता निर्णय घेतलो आनी आमी तिका तेंको दिला अशें तिचो चलो लेगीत सांगता। IOC पूल नव्या पुलाचें वजन पेलपाक शकना। नव्या पुलाच्या कामाचो दर्जो सामको बाबत आसा, तशेंच तांत्रीक नजरेंतल्यान लेगीत हो पूल सुरक्षीत ना आनी ह्या कामाची पळोवणी सरकारान करप म्हत्वाचें आसा अशी मागणी काँग्रेसीचे फुडारी नाझीर खान हाणें केलेली आसा। हो IOC पूल नव्या पुलाचें वजन पेलपाक शकना अशें तांचें म्हणणें आसा। नव्या पुलाच्या कामाचो दर्जो सामको बाबत आसा, तशेंच तांत्रीक नजरेंतल्यान लेगीत हो पूल तसो सुरक्षीत ना। ताका लागून ह्या पुलाच्या कामाची पळोवणी सरकारान करप म्हत्वाचें आसा अशी मागणी काँग्रेसीचे फुडारी नाझीर खान हाणें केल्या। राष्ट्रीय रस्तो सुरक्षा म्हयन्या निमतान उत्तर गोंय येरादारी सहाय्यक संचालक पणजे वतीन येरादारी जागृताय मोहीम राबयली। राष्ट्रीय रस्तो सुरक्षा म्हयन्याच्या निमतान सार्थक फाउंडेशन आनी RG हॉस्पिटलाच्या जोडपालवान पणजे दोळे तपासणी शिबीर आयोजीत केल्ले। गाडयो चलयतना ड्रायव्हरांची दृश्टी बरी आसप गरजेचें ह्या संदर्भात दोळे तपासणे बरोबर चड वय आशिल्ल्या ड्रायव्हरांक हाचेर मार्गदर्शन केलें। तशेंच ह्या शिबिरान तांचे दोळे तपासप जाले। राष्ट्रीय रस्तो सुरक्षा म्हयन्या निमतान उत्तर गोंय येरादारी सहाय्यक संचालक पणजे वतीन येरादारी जागृताय मोहीम राबयली। आर्थिक गुन्हे फाट्याची अधीक्षक सुनीता सावंत हिचे कडेन दक्षिण गोंय अधीक्षक पदाचो अतिरिक्त तात्पुरतो ताबो दिलेलो आसा। ह्या विशींचो आदेश आवर सचिवान जारी केलेलो आसा। सुनीता सावंत हिच्या कडेन आर्थिक गुन्हे फाट्याची अधीक्षक म्हणून दक्षिण गोंय अधीक्षक पदाचो अतिरिक्त तात्पुरतो ताबो सध्या दिलेलो आसा। तशेंच ह्या विशींचो आदेश अवर सचिवान तांकां जारी केला। उदकाची पॅकेजींग करपी कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतल्या एका फॅक्टरीक शेनवारा राती उजो लागलो। ही घडणूक रातची घडल्या अशें कळटा। जाल्यार ह्या कंपनीची मशिनरी, संगणक, फर्निचर तशेंच हेर सामानाक उजो लागून लाखाचें लुकसाण जालां। हो उजो नियंत्रणांत हाडपाक उजो पालोवपी दळाक 1.5 वर लागले अशें सुत्रांनी सांगलां। कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतल्या एका फॅक्टरीत उदकाची पॅकेजींग करपी ही फॅक्टरीत उजो लागलो। ही घडणूक रातची घडली जाल्यार ह्या कंपनीची सगळी मशिनरी तशेंच संगणक, फर्निचर आनी हेर सामान उज्यान लासून गेले आनी ह्या नुकसाणान 1 लाख
नुकसाण जालेलें आसा. 400 रुपया किलो आशिल्ली लसूण 600 रुपया किलोचेर पावली. सप्तकभर जालो पणजे बाजारात लसूण 600 रुपया किलो विकतात. दुकानदारांच्या म्हणण्या प्रमाण मागयता तितकी लसूण येना, पूण कमी मेळिल्ल्यान लसणीच्या दरात वाड जाल्या अशें दुकानदार सांगतात. रुचीक आनी स्वादिश्ट जेवणा खातीर लसणीची गरज आसता, पूण वाडिल्ले लसणीचे दर आयकूनच सर्वसामान्यांच्या कपलाक आटयो पडतात. दिवचलच्या नियोजित मॉडर्न फायर स्टेशन प्रकल्पाचे काम फाटल्या 5 वर्सांच्यान आडकून पडला. ह्या प्रकल्पा विशीं आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें शेनवारा विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केल्लो. प्रकल्पाचें काम जाता तितले बेगीन पुराय करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विधानसभेत दिल्या. फाटल्या 5 वर्सांच्यान दिवचलच्या नियोजित मॉडर्न फायर स्टेशन प्रकल्पाचें काम आडकून उरलां. ह्या प्रकल्पा विशीं आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन शेनवारा विधानसभेत प्रश्न उपरासीत केलो. प्रकल्पाचें काम जाता तितले बेगीन पुराय करतले अशी माहिती अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विधानसभेत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां दिलां. ओटीएम मुंबय 2024 रिस्टोरेशन ट्युरिजमा खातीर मोस्ट इनोवेटिव्ह प्रोजेक्ट एवॉर्ड गोंय पर्यटन विभागांत फावो जाला. जापसालदार आनी शाश्वत पद्दतीचेर लक्ष केंद्रीत करपी रिस्टोरेशन ट्युरिजम चालीक लावपाचे गोंयचे मुखेल भुमिकेचेर शिक्को दिवपी हो पुरस्कार जावन आसा. पाझरखणी कुंकळ्ळेच्यान बेपत्तो आशिल्ली 3 ल्हान पिरायेची भुरगीं आयतारा कालांगूट वाठारांत सांपडली. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 363 तशेंच गोंय बाल कायदो कलम 8 खाला पुलिशेन हें प्रकरण नोंदयलें. कुंकळ्ळी पुलीस निरीक्षक डायगो ग्रेसियास हांच्या नेतृत्वा खाला ह्या भुरग्यांचो सोद चालू आशिल्लो. राहुल गांधी हांच्या भारत जोडो न्याय यात्रेक ब्रेक लागपाची शक्यताय निर्माण जाल्या. नियोजीत वेळापत्रका पेक्षा ही यात्रा बेगीन सोंपयतले असो विचार काँग्रेसी कडल्यान जावपाक लागला. हाचें कारण लेगीत मुखार आयलां. राहुल गांधीची ही यात्रा ह्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशात प्रवेश करपाची आशिल्ली. ते फाटल्या 2 लोकसभा वेंचणुकां मदीं काँग्रेसीक छाप पाडपाक अपयश आयिल्लें. पूण आतां भारत जोडो न्याय यात्रा पश्चिम युपीच्या जिल्ल्यां मदीं वचपाक नाशिल्ल्याचें सुत्रां कडल्यान कळटा. ती आतां थेट लखनौ वयल्यान अलीगड आनी उपरांत आग्रा अशी वचपाची आसा. त्या अनुसार 20 मार्च मेरेन मुंबय सोंपपाची ही यात्रा आतां 10 ते 14 मार्च दरम्यान नियोजीत वेळापत्रका पेक्षा पयलीं सोंपपाची शक्यता आसा.
शेतकरी आंदोलनाक लागून दिल्लीच्यो सगळ्यो शिमो सील केल्ल्यो आसा. सिंगू, टिकरी आणि गाझीपूर सीमेचेर व्हडा प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त तैनात केल्ले आसा. शेतकऱ्यांक थांबोवपा खातीर काटेरी वायरी आणि कॉन्क्रीट बॅरिगेड्स लावन शिमो सील केल्ल्यो आसा. हरियाणांतल्या 7 जिल्ल्यांनी इंटरनेट बंद केल्ले आसा. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार पंजाबातले शेतकरी दिल्लीक रवाना जाल्ले आसा. शेतकरी व्हडा संख्येन ट्रॅक्टर आणि ट्रॉलीन दिल्लीक वचपाक लागल्या. ह्या शेतकऱ्यांक हरियाणांतूच थांबोवपाची तयारी सुरू आसा. कतारात अटकेत आशिल्ल्या 8 माजी नौदळ अधिकाऱ्यांची सुटका केल्ली आसा. ताका लागून भारता खातीर हो एक व्हडलो राजनैतीक विजय मानलो वता. तातूंतच भारतान कतार वांगडा केल्ल्या कराराची सध्या चर्चा सुरू जाल्या. भारत आणि कतारात एक $78 अब्ज करार हालींच जाल्लो. तातूंत 2048 मेरेन म्हणजे 20 वर्सां मेरेन भारत कतारा कडल्यान लिक्विफायड नॅचरल गॅस खरेदी करपाचें आसा. पेट्रोनेट ALNG लिमिटेडान कताराची सरकारी कंपनी कतार एनर्जी वांगडा करार केल्लो आसा. PLL ही भारतांतली सगळ्यांत व्हड LNG आयात करपी कंपनी आसा. ह्या करारा अंतर्गत कतार 7.5 मिलियन टन गॅस दर वर्सा भारताक निर्यात करपाचें आसा. तृणमूल काँग्रेसीन राज्यसभा वेंचणुकां खातीर 4 उमेदवारां पैकी 3 महिलांक उमेदवारी दिलेली आसा. विशेष म्हळ्यार हातूंत दिल्लींतली बंगाली पत्रकार सागरिका घोष हांचो आस्पाव आसा. तृणमूलाच्या 4 राज्यसभा सदस्यांचो कार्यकाळ अंदूं सोंपलो. तातूंतल्या नदीमुल हक हांकां परतून उमेदवारी दिल्या. पक्षाची माजी आमदार सुष्मिता देव आणि ममता बाला ठाकूर हांच्या सयत सागरिका घोष हांकां उमेदवारी मेळिल्ली आसा. डॉक्टर शंतनू सेन, सुभाषिक चक्रवर्ती आणि अबीर विश्वास ह्या निवृत्त जाल्ल्या खासदारांक परतून संदी दिवंक ना. ठाकूर ह्या पश्चिम बंगालांतली मतुआ समाजांतली ती आसा. बहुमत चांचणींतल्यान नितीश कुमार हांच्या नेतृत्वा खाला जनता दल आणि NDAक स्पश्ट बहुमत मेळ्ळें. बहुमत सिद्ध करपा खातीर 122 आमदारांची आवश्यकता आशिल्ली. नितीश कुमार हांकां 129 आमदारांचें समर्थन मेळ्ळें. ताका लागून बिहारांतले नितीश कुमार हांच्या सरकाराचेर शिक्कामोर्तब जालो. भाजपाचे 3 आमदार भागीरथी देव, रश्मी वर्मा आणि मिश्री लाल हे विधानसभेत येवंक नाशिल्ले. ताका लागून वेगवेगळ्या चर्चांक सुरवात जाल्ली. विधानसभा अध्यक्षांक सायडीक काडपाक प्रस्ताव मुखार आशिल्लो. त्या उपरांत अध्यक्षांक पदावयल्यान सायडीक काडले. सगळे आमदार एकजूट आशिल्ल्याचो दावो नितीश कुमार हांच्यांनी पयलींच केल्लो. आमदारांक एकठांय दवरपाक सगळे प्रयत्न केल्ले. सांताक्रूज वाठारांतल्या बोंडवयल तळ्याची पळोवणी करतले. तशेंच तळ्याच्या सुरक्षेच्या दृश्टीन तळ्याच्या गेटीचेर केज घालून ताका लॉक मारपाचें आश्वासन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिलें. सांताक्रूजचो आमदार रुदोल्फान ह्या विशीं विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो.